तुझ्या नावाना मी सांगता मेळ्या संतोष पोरी काळसा तुका हसिता तुझे मरण जीवन पोणा मी समरता सर्गी जीवना तुझ्या आम्ही बघिता. मग बाबडीनो तुमकां समेस्तांक ह्या दिवसुतेक मोगाचो स्वागत मागता. साध्या काळ असो 11वो आयतार आज आमी आचरण करचे वखता देवाच्या शेतांत कनवळ्याचे आनी दैरादेक ववराडी जावंक कनवळ्याचे आनी दैरादेक ववराडी जावच्याक आयची देवस्तुती आमकां पळोवणी दिता. देवाच्या बेसावान आनी श्रीगेच्या आदारान आमची जी धैर्यान कनवळ्याची जावंक जिवंक देवाचो आदार मागता आसतना हिमिसाचें बलिदान एका मनाची काळजाची जावन आमी पेटोवया एकामेका खातीर आमी मागया. हे संदर्भार अर्गास जावन मीस भेटयता गिलबर्ट सुनीता मस्करेनस मतीमाई वडो तशेंच अर्गास जावन मीस भेटयता पावलीन लोबो पेळवाई तांच्या एरेते बसोत आमी मागता आसतना आज 80th वर्साचो जल्मदीस आचरण करता अपोलिन रोड्रिगेस लुर्सवाडो आनी देवाक अर्गास जावन मिसाचें बलिदान भेटयता. तिका बागी संतोष बरी जल्मदीस मागया तिचेर देव बसोती आमी मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. हे संदर्भार देवादीन पॅट्रिक रोड्रिगेस अचेत्म्या मिसिता अंजलीन रोड्रिगेस मिलार माईवडो तांचे एरे देव बसोत विशेष करून हे संदर्भार आमी मागया. बापाचे नी पुताचे नी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमय जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सुमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसो. मोगाचे न्हू सद्या काळाच्या 11व्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमूंक एका काळजा मनान आनी स्पिरितान सांगता मेळ्ळ्या. आयची देवस्तुती देवाच्या शेतांत कणवळ्याचे आनी दैरादीक ववराडी जावच्याक उलो दिता. देव आमकां हर एकल्यांक विंचून काडटा आनी ताचें मिसांव काम मुंदरून वरच्याक आपोवणी दिता. नितळ काळजान आनी मनान आमकां लभलेल्या आपोवण्या प्रमाणे जियेवंक आनी वावरूंक जाय असो आदार आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत पवित्र बरी वंटो घेवचे खातीर आमची पदकां वळखून घेवया. नितळ काळजा मनान पवित्र बलिदान भेटोवच्याक आमकां समी तयार करया. काळजांत हांव दोगदन बोगसाणें मागतल्या बोगसाणें दिवच्या तुका बापान धाडला सुम्या काकुळक सुम्या काकुळक तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळक क्रिस्ता काकुळक आमची गती विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्या बसलाय सुम्या काकुळक सुम्या काकुळक तकली बघून देवाची काकूळ जोडया सर्व पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. महिमा देवाक सर्गी आनी शांती बऱ्या मनाच्या मनशां संसार
पापाचे शेळे पापाच्या भूता तू संसाराचे पाप काढता आमचे काकुळत तू संसाराचे पाप काढता आमचे मागणे ऐकून घे तू बापाच्या उजव्यात बसला आमची काकुळत कित्या पवित्र ज्ञान सांगाती दिवा बापाचे महिमे Jesu Christa Eklos tu povi Eklos tu somi Eklos tu bovarta Amen प्रार्थूया इकडे पोटोडे दंपे आमच्या घर संगती त्या समा खातीर जे इरादे देऊन दवरून एमिसाचें बलिदान भेटयता ते इराद्या बसूत तशेंच ऑनलायनीर हांगासर एमिसाचें बलिदान भेटयतात ते सगळे भाऊ भयणी बसूत कश्ट दिल्या गरजेवंताल्या बसूत आमी मागया सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा तुलसा आमचो बरवोसो आनी आमचें बळ आमी इतली अस्कत की तुजे विणेंत आमच्यान कांय सुख करूंक नजो सगळ्या काळजान सर्व करण्यांनी तुज्यो आज्ञा पळोवंक सदांच आमकां तुजो आदार दी ही आमी विनंती करून मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससनाक निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप रेपिनीत मातावन भायर सरून सिनाईच्या अरण्यांत इस्रायल परजा आयली आनी थंय तांणी पर्वता मुखार तंबू मारलो मोयजे पर्वता वयर देवा सरसी गेलो आनी पर्वता थावन सर्वेस्परान ताका उलो मारून म्हळें तुवें हें जाकोबाच्या घराण्याक सांगूंक जाय आनी इस्रायेलीतांक परगट करूंक जाय हांवें इजिप्ताक कितें केलें आनी तुमचे कडेन गारुडाच्या पाकोट्या वयर बसोवन मुजेशी हाडली म्हणून तुमी तुमच्याच दोळ्यांनी देखलां आतां तुमी म्हजो थाळो आयकशात जाल्यार आनी म्हजो सल्लो पाळशात जाल्यार तुमी सर लोकां मदें म्हजी आस्त जातल्यात कित्याक सगळी पृथ्वी म्हजी तुमी म्हाका एक याजकाचें राज आनी पवित्र राष्ट्र जातल्यात सर्वेस्पराचें उतर देवाचे वडकार
पावलून रोमाघराक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, कित्याक आमकां आनीकी कितेंच करूंक शकत नासलेल्या काळार क्रिस्तान ताचो नेमलेलो वेळ पावताच खोट्यां खातीर आपलो जीव दिलो. एक वर्त्या मनशा पासत मोरोंक कोणीय एकलो मुखार सरलो. पूण नित्यवन मनशा पासत ससाऱ्यान मोरोंक कोण तो तयार. पूण आमी पातकी आसल्यां तेन्ना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो आनी हाचे वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता तें दाखोवन दिलें. क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं आतां आमी नित्यवन जाल्या तर ताचे वरवींच देवाच्या क्रोधांतली आमी खंडीत बाचाव जावंक पावतल्या. आमी ताचे दुस्मान आसता आपल्या पुताच्या मरणा मारिफात देवान आमकां राजी करून घेतल्यान जाल्यार आतां ताचे इश्ट जाल्ले आमी जिवान क्रिस्ता मारिफात ताचे तावन आनीकी चड विशेश तारान जोडतल्या. तितलेंच न्हय, सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां राजी करून घेतलेल्या देवा थंय त्याच क्रिस्ता उद्देशी आमी संतोशान भरल्या. सोरेस्पराचें उतर. देवाचे वडुपकार. Alleluia, 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 Alleluia. वेळ भरती जालो, देवाचे राज लागीं पावला. पातके जिणी बदला आनी बरी बसत मना. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्याचो आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्तचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. लोकांचे जमे पळोवन जेजूचें काळीज कणवळ्यान भरलें. कित्याक गवळी नातलेल्या बकऱ्यां बरी ते घुसपडून बिजुडुल्ले. देखून जेजू आपल्या सिसा लागीं म्हणलो, पिकावळ येतेच आसा पूण वावराडी थोडेच. देखून पिकाच्या दुनये लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा. उपरांत जेजून आपल्या 12 जाणां सिसांक लागीं आपयले आनी देवसां दावणुसो आनी सर रोग आनी पिडा शिडा गूण करचो अधिकार तांकां दिलो. त्या 12 धर्मदुतांची नांवां हीं. पयलो सिमांव, जाका पेद्रो म्हूण आपयतात, आनी ताचो भाव आंद्रे. जेबेदावाचे पूत जाकोब आनी जुवांव, फिलीप आनी बार्तोलेमू, तोमास आनी सुंगागार मातेव, अल्फेवस पूत जाकोब आनी तद्देव, देशभक्त सिमांव आनी जेजूक गतान पराधीन केल्लो इस्कारियोत जुदास. त्या 12 जाणांक जेजून अशें निर्देश दिवन धाडले, अन्य जातीच्या गांवांक व्हरतात त्यो वांटो धरी नाकात आनी समारिया घरांच्या शहरांनी प्रवेश जायनाकात. बगार इस्रायल कुडयेच्या सुकून गेल्या बोकऱ्या मदें वसा. वेतना सुर्गींचे राज्य लागीं पावलां म्हणलो संदेश प्रसारीत वसा. पिडेस्तांक गूण करा, मेल्ल्यांक जीव करा, कोडकारांक नितळ करा, देवसां दवंडया. पुंग्याक तुमकां मेळ्ळां, पुंग्याक तुमी दिया. सोम्याचे शुभ वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततई म्हणजे मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, पिका वेळेतेच आसा, वावराडी थोडेच. देखून पिकाच्या दुनया लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा म्हणलें उतर जेजून आयच्या सुवातेंत सांगलेलें आमी आयकलें. लोकांक पळोवन जेजूचें काळीज विरमोतेन भरलें. लोकांची दुर्गत पळोवन जेजूचें काळीज
कनवळ्यान बरलें कित्याक गवळी नातिल्ल्या बकऱ्यां बरी तें आसलें. गवळी नातिल्ल्या बकऱ्यां बरी. बकऱ्यांक सोरोंक व्हरता आसतना एक दोग बकरे आसना, सुमार 100 हजारांनी बकरे आसतात. आनी ह्या बकऱ्यांक एक गवळी, एकच एका हिंडाक एकच गवळी. आनी गवळी कितें करता, गवळी माथ्यार एक कांबळ घालता, हातान तेका बेत धरता आनी त्या गवळ्याच्या त्या बकऱ्याच्या मुखल्यान चलता, फाटल्यान न्ही. गोरवांक आमी आंबडतना फाटल्यान आंबडी जाय, रेड्यांक आंबडतना फाटल्यान आंबडी जाय, मुखार रावन आंबडूंक जायना. आमी मुखार गेल्यार ती आनी वाटेन चलते रावतात. फाटीं वडयतना गोरवां ना, ती दुसऱ्याच्या गाद्यान गी दुसऱ्याच्या तोटान गी वळचे भजी खावन आसतात. समजलें? देखून गोरवांक आमी फाटल्यान आंबडीचें पडटा, तशेंच रेड्यांकय फाटल्यान आंबडीचें पडटा. पूण बकऱ्यांक तशें न्ही. बकऱ्यांक मुखल्यान वचें, मुखल्यान गेल्यार उरले बकरे फाटल्यान वयतात, ताच्या फाटल्यान तो खंय वयता थंय वयतात. कित्याक त्या बकऱ्याची त्या बकऱ्यांक त्या गवळ्याची बरी वळख आसा, ताच्या ताळ्याची वळख आसा. तो मदें आवाज करीत वता, आवाज करून वताना त्या आवाजाचो ताळो तांकां आयकता. तशेंच ताच्या कांबळीचो परंबळ ताका मेळटा. ताच्या कांबळीच्या परंबळ घेवन ताच्या फाटल्यान वतात. कित्याक म्हळ्यार वाटेर एका प्रशांत एक विस्तार एका सुवातेर एका पंगडाचे बकरे मात्र सरना, एका गवळ्याचे हिंड मात ना. एक विशाल एका मैदानार 5व्या तणांत सुमार पंगडाचे बकरे आसात, सुमार पंगड बकरे आनी त्या पंगडाक एक गवळी. पूण ह्या पंगडाचो गवळी तो थंयतून भायर सरतना आवाज करतना ताच्या आवाजाचो ताळो तांकां आयकता आनी एक उठून ताच्या फाटल्यान वतात आनी सगळो हिंड ताणें आपयलेल्या वाटेन वतात. कित्याक एक ताळो आनी कांबळीचो परंबळ ते घेवन वतात. उरले बकरे वचनात, उरले बकरे बिलकुल ताच्या फाटल्यान चुकोनी वचनात. कित्याक ते बकरे बरें जाणात, आपल्या गवळ्याचो ताळो जाणात, आपल्या गवळ्याचो परमळ जाणात, देखून ते ताच्या फाटल्यान वतात. पूण जर तर गवळीत ना, चिंत्या गवळीत ना, विशाल मैदानार तणांत बकरे सोरोन आसात आनी तांकां आपूण हाडलेलो गवळी तो मायाक जालो वा मस्स करून पडलो, तो आवाज करिना, तो चलना, जाल्यार परगतींत बकऱ्यांक कितें करचें म्हूण कळना, खंय वयचें म्हूण कळना आनी ते थंयच रावतात. पूण तो दोळ्यांक दिसना जाल्यार ते कलबुलू जातात. खंय तो पडला जाल्यार ते थंयच रावतात, खंय वचनात, ताका सोडून वचनात, थंयच रावतात. पूण तो ना दिसना दोळ्यांक जाल्यार ते कलबुलू जातात, खंय वयचें म्हूण गोत्तुनात. आनी तेणें सुणें वाकोट येत जाल्यार ते बिजोडोन धांवतात, तेणें ते पासळटात. उपरांत एक बकरो एक वाघाच्या वा सुण्या वागटाच्या तोंडाक बली जाता. देखून गवळी नासलेल्या बकऱ्यांचे जिवीत एक निर्दिश्ट ध्येय दवरनासतना, निर्दिश्ट एक ध्येय तांच्या जिवितांत ना, निर्दिश्ट एक पंत पावस जाय म्हणलें तांकां भोगना. घोसपारेची जिवीत कशेंय केल्या जाता म्हणलें चिंतापान ते वाडटात. कित्याक मार्गदर्शन दितलो, तांकां गायड करतलो, तांकां सारक्या वाटेक हाडटलो कोणूच ना. देखून ते सडिल्याचें जिवीत जियेतात, नासाच्या वाटे पावतात. तेणें थोडे फावटी तुमी पळयलां जावंक पुरो, मुयांचें एक पयरेंचें पळयलां, मुयांचें पळयलां, मुयो बऱ्यो लायन करून येताना पळयलां. मुखार एक व्हडली मूय आसता,
व्हडली मुई ताका 2 शिंगां आसले बरी आसतात सी वाट वरनेची तिणें वाट वरनेचें आनी तिच्या पोटल्यान लावन पुरो मुयो येतात पळयलें हांवें कालें करचें पयलें तें व्हडल्या मुयेक दर्न मारचें कळलें न्ही पयल्या मुखल्या मुरयेक दर्न मारचें कितले फावटी मारलो मागीर उरलीं पुरो रातचो बच्चो जाता सगळ्यांनी तांकां वाट कळना खंय येचें म्हूण गोतू ना कळ्ळें दिक्क गोतरू ना वाट व्हरतली मुय खण्ण मारली आनी उरली मुयो पुरो रातचो बच्चो जालो तांकां परतून ती लायन करीत जाल्यार आनी एक मुय येजे खंय जावन गी तेद्दे भितर जायत्यो उदकान वळोवन गेल्यो तैत्यो वटेन थोड्यो हेणें तेणें गेल्यो थोड्यांनी कुंकडां न्हिसून गेल्यो आनी थोड्यांचें जिवीत नास जालें कित्याक म्हळ्यार गवळी नाचलेल्या बोकऱ्यां बरी ह्यो मुयो पिसडून गेल्यो तुमी पळयलां जावंक पुरो तुमी तशें केलां जावंक पुरो गोत्तू ना म्हाका पूण हांवें मस्त वटी तशें केलां वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया देखून न्हू आमकां ह्या संवसारांत जियेतना देव म्हणलो गवळी आसा देव म्हणलो आमकां हे गवळी आसा आनी ह्या गवळ्याचें उतर ताचें उतर देवाचें उतर म्हणटा आमी आनी हें देवाचें उतर आमकां तवळ तवळ प्रवाद्या मुखांतरगी वा तवळ तवळ आमकां जाण्याऱ्या मुखांतरगी तवळ तवळ ह्या सगळ्या मुखांतरगी हें देवाचें उतर आमकां प्राप्त जाता देखून पळया आयच्या पयल्या वचपांत सिनायच्या मरुभुमींत मोइजेक देव अशें उलो करून म्हणटा आतां तुमी म्हजो थाळो आयकशात जाल्यार आनी म्हजो उपादेश पाळशात जाल्यार तुमी सर लोकां मदें म्हजी आस्त जातल्यात पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देवाची आस्त आमी जायचे जाल्यार देव कितें म्हणटा तुमी म्हजो ताळो आयकशात जाल्यार आनी म्हजो सल्लो तुमी पाळशात जाल्यार तुमी सर लोकां मदें म्हजी आस्त जातल्यात जर तर एक बोकरो गवळ्याचो थाळो आयकत जाल्यार आनी तो बोकरो खंडीत सर बकऱ्यां प्रास त्या गवळ्याची आस्त जातलो भुरगीं आसात आवय बापायक आनी भुरगीं जर तर आवयक बापायक मोगाची ताणें सांगलें पुरो आयकतात ताणें सांगलें बरी जेतात कलते जातात तांकां जोर केल्यार गाळी दिल्यार ती भुरगीं कांय मोते व्हरनात ओण्णी मामी ओण्णी डाडा ओण्णी म्हाका कांय बेजार ना ओण्णी म्हणून बोगशितात आनी माया मोगांची येतात असल्या परिगतेंत तो भुरगो वा तें भुरगें आवय बापायची कितें जाता आस्त जाता देखून आवय बापायन म्हणचें आसा हो म्हजो पूत म्हजें आस्त ही म्हजी धूव म्हजी आस्त कित्याक म्हळ्यार संपूर्ण विश्वास संपूर्ण पातयणी संपूर्ण मोग संपूर्ण बरो असो ह्या भुरग्याक आवय बापायन थंय आसा देखून आवय बापायंक हो भुरगो हें भुरगें म्हळ्यार आस्त देखून आमी आमच्या आवय बापायची आस्त जावंक जाय आमी आमच्या देवाची आस्त जावंक जाय देखून देवाची आस्त आमी जायचे जाल्यार आमी सर्वेस्पराचो ताळो आयक जाय ताचें उतर पाळी जाय आनी ताचो सल्लो आमी पाळोवंक जाय आनी तवळ आमी ताची आस्त जातले आयच्या किर्तनाक आमी आयल्या जाल्यार आमी ताचो लोक ताच्या इंडाच्यो शेळयो आमी सर्वेस्पराचो लोक ताच्या इंडाच्यो शेळयो तो गवळी तो प्रवाद्या मुखांतर आमकां ताचें उतर दिता आनी तें उतर आमी आयकूंक जाय तें पाळूंक जाय तवळ सर्वेस्पराची आस्त आमी जातल्या देखून पळया आनी ह्या लोकांचो मोग करचे खातीर हेच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकता रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत ह्या लोकांचो मोग करचे खातीर ह्या भिजून गेल्ल्या सुकून गेल्ल्या आनी वाट दिसनासतना कन्फ्युजनांत आसलेल्या संदिग्ध परिस्थितींत अडचणे संपडलेल्या लोकांक एक सारकी वाट दिवच्या खातीर देवूस मनीस जावन एक खरो गवळी कशें जेजूस ह्या संवसारांत आयलो आनी जेजू म्हणलो हांव
जावन आसा बरो गवळी. म्हाका आयकता तो सासनाक बाळतलो. हांव जावन आसा बरो गवळी आनी तुमी म्हज्या इंडाच्यो शेळयो. जेजू इज ए गूड शेपर्ड. जीसस इज ए गूड शेपर्ड. बरो गवळी, व्हडले कुरुबा जेजू जावन आसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून जेजू म्हणटा तुमी म्हजो ताळो आयकशात जाल्यार तुमी बुकेवचे नात, तांदूवचे नात. कित्याक प्रशांत उदका सरशी हांव तुमकां आपोवन व्हरतां. पासवो सोरो आशिल्ले कडेन तुमकां हांव चलोवन व्हरतां म्हणटा जेजू. देखून जेजू जावन आसा बरो गवळी. तो म्हणटा हांव बोकऱ्यांचें दार. म्हजो ताळो आयकून ह्या दारांतल्यान प्रवेश जाता जाल्यार ताका सासनाक जिवीत मेळटलें. परतून तो मुंदासून म्हणटा हांव जावन आसा वाट, सत आनी जिवीत. सताच्या वाटेन तो समकता जाल्यार जिवीत जोडूंक शकतलो आनी सर्गीच्या राजांत तो देवाची आस्त जावं पावतलो म्हणलें सत. देवाचें उतर आमकां दुसऱ्या वाचपांत कडाकडी दिता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून असले बरे गवळी जावच्याक सोमयान ताच्या जिवितांत 12 जाणां सिसांक विंचलें. कित्याक म्हळ्यार जेजू जाणा आशिल्लो आपूण 33 वर्सां मात्र जियेतलो. 33 वर्सां उपरांत म्हाका जिवेशी मारन कान उडयतले. पूण हांव उपरांत ह्या संवसारांत आसचो ना. पूण म्हज्या जाग्यार ह्या लोकांनी देदस्पोर जाय नजो, ह्या लोकांनी कंगल जाय नजो, ह्या लोकांनी वाट चुको नजो म्हणल्या दृश्टेन जेजू म्हणटा पिकावळे तेस्त आसा, तेस्त आसा, काम वावर मस्त आसा, पूण हो काम आनी वावर करचे खातीर खऱ्या गवळ्यांची गरज आसा. देखून जेजू 12 जाणां सिसांक ह्या सिसांचे ह्या लोकांचो गवळी जावन नेमता आनी लोकांक उलो दिता तुमी धन्या लागीं पिकाच्या धन्या लागीं माग जाय, असले वावर करच्याक वावराडी धाडच्याक माग जाय. देखून जेजू 12 जाणां सिसां विंचता आनी तो कितें करता. 12 जाणां सिसांक विंचून कितें करता पळया. तांकां देंवसार धांवणोचो, सर्व तरांचो रोग वा पिडाशिडा गूण करचो अधिकार दिता. देंवसार धांवणोचो म्हळ्यार देंवसार म्हळ्यार भूत मात्र न्ही. देंवसार म्हळ्यार भूत आंगार आयिल्लो भूत करचो भूत मात न्ही. मस्त देंवसार आसात. रागाचो देंवसार, मोसराचो देंवसार, हग्ग्याचो देंवसार, फारीकपणाचो देंवसार, आंगालापाचो देंवसार, पडजळाचो देंवसार, लेका वरत्या आशेचो देंवसार, मोसराचो देंवसार, हे सगळे देंवसार आसात. पळोवंक सुबी दिसता आमी सगळी बरे दिसतात. पूण भितरले भितर 100 देंवसार भितर आसतात. ते भितर आसतात ते बरें करून सोडिनात. असले देंवसार धांवणोंक थंय राग आसा थंयसर मोग, खंयसर द्वेश आसा थंयसर मोग, खंयसर झगडे आसा थंयसर समाधान. असले देंवसार धांवणोन बरे देवाचे गुण वृता करचे रे असो अधिकार तांकां दिलो. रोग सर्व तरांचो रोग पिडाशिडा गुण करचो. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, कॅन्सराची पिडा, काळजाची पिडा, किडनीची पिडा तसलो रोग मात्र न्ही. मनशा जिवितांत जायते रोग आसात. मोतीचे टेन्शन, डिप्रेशन, कंगलपण जायते आसा. मुलोक थोडे पडी अंधकारांत जियेता, थोडे पडी टेन्शनांत जियेता, थोडे पडी लोकांक उजवाड दिसना, थोडे पडी वाट दिसना. असल्या परिगतेन आसलेल्यांक देवाच्या उतरां मारिफात तो एक उजवाड, ती रूस दिवच्या खातीर तसलो रोग धांवणोवन उजवाडाची भुरगीं करच्या खातीर रूस आसलेली मनशां करच्या खातीर एक वावराक जेजू 12 जाणां विंचता. विंचताना सगळ्यांक इंजिनियर जाल्ले तुवेंसिना, डाक्टर जाल्ले तुवेंसिना. विंचताय जेजू सगळ्या कालेतीच्या लोकांक विंचता. तो सगळ्या कालेतीच्या लोकांक पयल्यान पयलें तो पेद्रू आनी ताच्या भावा आंद्रेक विंचता. ते दोगी मासली धरतले दर्यांत. गलिल्या सरोवरांत खंयच्या जाग्यार कसली मासली मेळटा, कितली मासली मेळटा, आमासे कितले मेळटा, पुनवे कितले मेळटा, हें बरें पेद्रू आनी आंद्रे बरें जाणा आसले. आनी जेजू जुवांव आनी ताच्या भावाक जाकोबाक आपयता. तेय मासली पागतले मनीस पळया, मासली पागतले. हे 100 जाणांक तो मासली पागतल्यांक 12 जाणांच्या मेळींत 100 जाण मासली पागतल्यांक तो आपयता. कित्याक म्हळ्यार मासली पागचो वावर तितल्या सुलभाय असो न्ही. मासली पागतल्या वावरांक सोंसणीकाय जायचे. गल्ले कोडले मासली मेळटाय. जाळां उडयल्ले कोडले मासली मेळटाय ना. राखजे पुरो जाल्यार राखजे, झाडारी सबल्यारी राखजे, पावस आयल्यारी सत्री देवन रावचे, भिजचे, तितले सुलभ ना.
दर्यान मासली धरची म्हळ्यार सुलाभ ना, उदका देवचें पडटा, जाळवडीचें पडटा, कश्ट आसा, रिस्क आसा, मरणाचे रिस्क आसा, जिविताचे रिस्क आसा, तितलें सुलाभ ना. देखून पळया सोम्याचें वावर करतना, सोम्याची मिसांव करतना असले सगळे दैरादीक मनीस जायचे, भिवंकर जायनात. लारां येतात, लारां मोदें दोन तांडेली करसो दैरादीक मनीस जाय. आनी असले मनीस पेद्रू, आंद्रे, जाकोब आनी जुवांव जेजू तसल्या मनशां दिसता. आनी हांगासर पळया उपरांत तो म्हणटा फिलीप आनी बार्तोलोमेव. ते एक बरे शिकपी मनीस फिलीप आनी बार्तोलोमेव. ते एक जाणारे मनीस, उजवाडाचे मनीस. तांकां बरें कितें वायट बरें जाणा आसलें, हेरांक शिकोवची तांकां एक कालेत आसली. तशेंच तोमास, तुमी जाणात तोमास इल्लो दुबावी मनीस. दुबावी सक्कड पातयेवंक तयार नातुल्लो तो, सक्कड पातयेवंक तयार नातुल्लो. धवें म्हणलें सगळें दूद म्हूण तो पातये नातुल्लो. तसलो कडक मनीस तो तोमास. तसल्या की जेजून विसलें कित्याक ह्या दुबावा वरवीं, ताच्या दुबावा वरवीं तसो बवार्थ घट जातलो आनी हजारो महिलां जेरुजलेमांतून भारताक येवची ताका सकत लाभतली. देखून भारतांती सुवार्थ परगट जाय. भारतांती एक गवळी मेळ जाय, गवळी आसा जाय. भारतांतल्या शिपण गेल्ल्या परचेक एक गवळी जायचे म्हणल्या दिशेन तोमासाक जेजू विंचता. तशेंच मातेव आसलो, तो टॅक्स कलेक्टर, सुंका काट्यार बसून आसलो. रोमी चक्रवर्तीक टॅक्स कलेक्ट करतले पुरा पातकी म्हणून ते जुदेव लोक मानतालो, शास्त्री आनी फारिजेव लेखताले. रोमी चक्रवर्तीक टॅक्स काण घेतलो हर एकलो पातकी. असल्या पातक्याकी सुंगा काट्यार तो जेजू आपयता, माथेवाक आपयता. तो शिकपी, इल्लो बरोवपी. आनी ह्या मुखांत्र म्हजें उतर रेकॉर्ड जाय. म्हजें उतर सर्व जनांगांक आतां तावन आनी मुखल्या सर पिळग्यांक तें उतर पाव जाय म्हणल्या दिशेन माथेवाक तो विंचता म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. तेजे उपरांत तो विंचता जाकोब आनी थाद्देव. जाकोब एक सादो व्यक्ती पण बवर्तसो गुंड मनीस. आनी हो जाकोब अल्फेवसो पूत जाकोब, हो जुवांवसो भावनी अल्फेवसो पूत जाकोब, गडगड्याचो पूत जाकोब. आनी हो जाकोब एक दैरादीक मनीस, सोम्याची सुवार्थेक साक्ष दिवंक, रगत दिवंक तयार आसलो. देखून जाकोबाक तो विंचता. थाद्देव जेजूच्या कुटमाचो जेजूचो भाऊस म्हणटात ताका थाद्देव. जेजूच्या कुटमांतलोच जेजूचो काजीन भाव थाद्देव. ताकाय जेजू विंता कित्याक ताका पवित्र आत्म्याचें विशेष देणें लाभचें आसा. ह्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यान तो जेजूची वळख मनशा कुळाक दितलो आनी लोकांक जेजू जरशी हाडची सकत ताका आसली. देखून ह्या थाद्देवाक जेजू विंता. ताजे उपरांत देशभक्त म्हणटात सिमांव. झलट म्हळ्यार देशभक्त म्हळ्यार पळया तवळच्या काळार इस्रायल प्रजा रोमी चक्रवर्तीच्या हाती आसली. देखून एक पंगड रोमी चक्रा विरोध झुजतालो. विरोध झुजतालो कित्याक आमकां स्वतंत्र राष्ट्र जाय. स्वतंत्र चळवळी आसली. आमकां पळया कितें ब्रिटीश हटाव म्हणली एक चळवळी आसली भारतांत. तशें जेजूच्या काळार एक चळवळी आसली. इस्रायल रोमी चक्रांत एक हटाव म्हणली चळवळी आसली. त्या चळवळींत हो सिमांव, देशभक्त सिमांव तातूंत एक सांदो जावन आसलो. ताका आपलो इस्रायल म्हळ्यार जीव प्राण आसलें. ताजे बसत तो रोमी चक्रवर्तीचें खंडन करतालो. त्या मनशाकी जेजून आपलो शिस्सान विंचलें. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, शिस्सान विंचलें. आनी पळया ताचे उपरांत ताणें पळया जुदास इस्करियोताक विंचलें. जुदास इस्करियोत कित्याक म्हळ्यार पळया देवाच्या सोडवण्याचें येवजन ह्या जुदासा मुखार जारी जावंक जाय आसलें. ह्या जुदासा मारिफाद जेजूक इन्कार करूंक जाय आसलो. कुर्साचें मरण मरोंक आसलें, जेजू जिवान जावंक आसलो. तस जाल्यार एक नालायक मनशाकी, खोट्या मनशाकी जेजू आपयता आनी 12 जाणांच्या मेळींत तांकां तो अधिकार दिता. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आज पवित्र सभा विस्तारून गेल्या आनी आमकां हें देणें लाभलां. देवाचें उतर, सर्गीच्या राजाची बरी खबर. आनी आमी सोम्याच्या हिंडाचे शेळयो जावंक पावल्यांत. आमी सर्वेस्परा देवाचे जेजू क्रिस्ताचे आमी ताच्या तो आमचो गोवळी त्या हिंडाचो शेडयो जावंक आमकां आपोवणें लाभलां. हें वर्तें भाग. देखून आमी कितें करूंक जाय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. कोण एकलो अक्रिस्तांव भाव म्हणजे लागी म्हणालो ताका जेजूची वळख गुर्तना, क्रिस्तांव समूर्तेचें ABCD ताका गुर्तना. तो म्हणालो अख्ख्या संवसारांत क्रिस्तांव धर्म नंबर 1 जाग्यार आसा जाल्यार इतलो लोक जेजू मानता जाल्यार हाका कारण कोण. आनी ताका पवित्र पुस्तकाची वळख दिता आसतना
धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांत 12 जाणां सांचेर पवित्र आत्मो देवलो ताच्या उपरांत ते प्रेरणान भरले सगळ्या संवसाराक गेले आनी पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पिकावळी तेच आसा वावराडी थोडेच ह्या 12 जाणां वावराड्यांनी जुदासाच्या जाग्यार मातयेसा विसून घडलो देखून 12 जाणां ह्या सिसांनी पावलो कडसून 13 जाण पावलो कडसून ह्या 13 जाणांनी पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जेजूची वळख सगळ्या संवसाराक अशी दिली की बिसडून गेल्ले सुकोन गेल्ले देदोस्परल जाले सगळे त्या पंगडाक आयले आज आमी आलंगारची त्या पंगडाक आयल्या म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी हें काम त्या 12-13 जाणांनी केलां जाल्यार हें काम खंयच्याच मनशाचें न्ही बघा सर्वेस्परा देवाचें देखून तो क्रिस्तांव भाव म्हणलो निजाय की त्या 12 जाणांक आमी सॅल्यूट मारिचें त्या 12 जाणांक जेरुजलेम आसलो तो भावार्थ जेरुजलेम आसल्या जेजूची वळख सगळ्या जनांगाक सगळ्या मनशा कुळाक पूर्वतन पश्चिम उत्तर तो दक्षिण पर्यंतल्या सगळ्या शिमांतल्या लोकांक कडीत करीचे जाल्यार तांची सकत कितली गी तांकां सॅल्यूट मारिचें म्हणलो वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज जेजू कितें म्हणटा पिकावळी तेस्त आसा वावराडी थोडेच आसात वावर मस्तो आसा वावर लोकांची पिडा शिडा गुण करचो वावर आसा लोकांचे रोग गुण करचो वावर जायतो लोक आज आधुनीक काळार तरातराच्या रितीन कश्टून आसा मानसीक वत्तड मानसीक पिडा डिप्रेशन असल्या संगतींत अंतरांत जे लोक आसा तसल्यांक उजवाड आमी जायचे तशेंच जायत्या लोकांच्या जिवितांत रूच ना कितलें आसा जायते दाराबास्त आसा कांवकू रूच ना जिवितांत लायफ ना जिवितांत उल्हास ना भिजून पडलेलें जिवीत तसल्यांक रूच दिवचें मीठ आमी जायचें देखून जेजू म्हणटा तुमी पृथ्वेचें मीठ आनी संवसाराचो उजवाड जावचें मीठ रूच दिवचें तसलें मीठ जावचें मनीस आमी जावंक जाय कोणीय जावं दी कोणीय तुजे लागीं येता ताका संतोशान धाड खुश करून धाड तांकां रुदान करून धाडी नाका तांकां बेजारान धाडी नाका तांकां निराशीक धाडी नाका संतोशान धाड हें तुजें रूच दिवचें जिवीत हें तुजें उजवाड दिवचें जिवीत हें तुवें करूंक जाय म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो असल्या मिसावाक जेजू आमकां आपयता आमी सर्वेस्पर देवाचे आमी ताच्या हिंडाच्यो शेडयो सुमी जेजू क्रिस्त आमचो गवळी ताचे हिंडाच्यो शेडयो आमी आनी ताणें धाडलेल्या गवळ्यांक कान दिया आनी ह्या गवळ्याच्या तोंडांतल्यान भायर सरता तें देवाचें उतर आयकुया आनी उतरां खाल आमचें जिवीत सरया आनी खऱ्या हिंड्याचे खरे गवळी जावंक देवा स्वादार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन उबी रावया आमी आमचो भावार्थ उसारया सगळीं सांगता एकाच देवा सत मानता सरपदवेदार बाप तो सर्गांनी पृथ्वीसो दिसत्या आनी कासोम्या जेजू क्रिस्ता सत मानता देवा देवातोन देव उसवाडातोन उसवाड खऱ्या देवातोन उपसल्लो करू दे तो देवातोन सल्मला ताका रसूंक ना बापाच्या सई बसो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आमा मनशां बसोत आनी आमचे सोडोण्या बसोत सगळ्यांत तो देवलो आनी ओंकार महेश उदरी तांणी गोड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमच्या बसोत पोंच पिलात काल ताका खुर्सार मारलो तांणी कश्ट मरण सोंसले आनी ताका आनी केपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनः जिवान जालो सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांची मनसेवी करूं वैभवान तो परते आनी तोलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसना आनी पवित्र आत्म्या सत मानता समी आनी जीवदाता अर्थ बापा आनी बुता तो निपसला बापा आनी बुता बराबर ताका समा सारको नमस्कार आनी महिमा भावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकच पवित्र कातोलीक आनी देवदूतां वरवीं स्थापलेले सभे सत मानता पदकाच्या भक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी वेल्ल्यांच्या पुनः जिवंतपणाक आनी सस्नाच्या जिविताक विस्वास रावता आमेन भोवमगळ भाव भयणीनो आमी क्रिस्ती कुटुंब आसूं एकच संभ्रम करूंक हे विधी भोंवतणी एकठांय जाल्या देवाचें उतर आमकां म्हणटा पिकावळ तेस्त आसा वावराडी थोडेच आसात देखून ह्या वावराड्यांक धडच्याक देवा लागीं मागूंक खऱ्या देवाच्या खऱ्या हिंडांत खऱ्यो शिड्यो जावंक आनी देवान धरलेल्या गवळ्यांक कान दिवंक देवाचें उतर आयकूंक आनी देवाक मानता तसल्यो शिड्यो जावंक जायची कृपा तेणी मागोवन आमची मागणी आमची गरजो आमची आशा तरी एका देवाच्या पांयां तळ आमी समर्पिया दयाळा बाप्पा पवित्र सभेचे मुखेली पाप साहेब बीस याजाक आनी धार्मिकांनी
तुज्या पुताची शुभ वार्ता ताका नासतना आनी दैरान परगट करूंक पवित्रत्म्याच्या सक्तेन तांकां बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या मुखेल्यांनी लोकांची हक्कां मानून घेवन देशाच्या आनी समाजाच्या उदरगते खातीर ताका नासतना वावरूंक तांची मोत उजवाडाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सर पिडेस्त आनी प्रायवंतांक तांच्या कंती आनी निरासपणान तांकां धैर्य आनी बुजवण लाभय. तांकां सुमयस्तांक पिडेशिडेंतले वाटय आनी बरे भलायकेचे देणे फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयकी. आमच्या फिरगेजींतल्या सर भुरग्यां आनी यो जाणांनी सारको बेस विंसूंक स्वरितीच्या पाठ सवयेतान पयस रावन जेजू बरी तांच्या आवय बापाय खाल जावन जियोंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मागता आमी सर अनाथ आनी निर्गतीक बसत तांच्या दिसपट्ट्या जिवितान तुजो मोग आनी अनुभव करूंक आनी त्या मारिफात तांच्या जिविताक नवी दिशेंत आनी जोडूंक तांकां फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हे एवकरिस्ताच्या मेजा बावरी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी तुज्या पुताच्या शिकवण्यातून प्रेरीत जावन आमची दिसपट्टी जिणी आनी वावर देवाच्या सक्तेचेर आदारून जियोंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एकडी परतोळे थांबया. आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया. वैयक्तीक गरजां खातीर आमी मागया. बरो पावस आमकां पावस आयशे मागया. पावस इल्ले दीस सुरू जाल्यात पडो बरो पावस दळ पर्यंत आमकां पावस जावंक ना. उदक सारकें जावंक ना. बेटाच्या गाद्यांनी बैलांच्या गाद्यांनी उदक जावं ना. सगळीचें काम सुरू जावं ना. असले परगतींत बरो पावस आमकां पावस जावन दी. पृथ्वीक बेडे करच्याक सगळीक बरो जाय जाल्लो पावस गडगडे झगडे वारें वादळ नासतना आमकां पावस जावन दी म्हूण विशेश करून संदर्भार मागया. सर्गींच्या भोवमुगाळ बापा तुजे मुखार उसरलेली आमची मागणी दिन स्वीकार करी. संवसारी जिविताच्या पैणार आमी आसांव गोळी नातलेल्या हिंडा बरी जाल्ल्या मनशांक तुज्या दुता मुखांतर तुज्या पुतान हांगासर करू गोळी जावचे प्रयत्न केले. ताच्या जाग्यार धर्मदुतांक ताणें आमकां नेमले आनी धर्मदुतांच्या जाग्यार जायत्या मणयाऱ्यांक नेमलेले आसात. तांची उतर आयकून घेवंक आनी त्या प्रमाणे तुजे कुशेन आपलें जिवीत सरोवंक आनी तुका साक्ष जावंक उजवाडाची मनशां जावंक जाय अशी कृपा आमकां दी म्हूण मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमची
स्तुती करता तुझ्या उदारपणात तुवें आमकां दिला तो उडो आमी तुका बडयता तुम्ही दिला मनशाच्या ओरान गेला तो आमकां जिवीत सोडो जातलो देवसपूत आमच्या मनशा सैम बसो बकिता संपवलो तसो ह्या उदकाच्यानी जाता वर्साचे पुण्यवरून आमी ताका दिवसे आमी ताच्या दिवसे मानतो वांटो घेवन पावूं सर्वेस्परा सजेरस्तर आमी तुजी स्तुती करता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिला तो दाखोवचो रोस आमी तुका भेटयता दाखोवन दिला मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मे पिवान जातलो सर्वेस्परा लालवीक मरागणी पदकाची दूख धरून तुजे मुखार आमी येता तर तूं आमकां मानून घे आनी आयच्या दिसा भेटयता तें बलिदान तुका मानूं सर्वेस्परा देवा म्हज्या गोठेपणान तो म्हाका धुवन काड सर्वेस्परा म्हज्या आपातकांतलो म्हाका तूं नितळ कर म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सरपदवे दादेव पामंतात असलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकणे महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा तुजे मुखार ही देणी आमी हाडून दवरता आमचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळताय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्या नवो जीव दिताय तर कुडी आत्म्याच्या पोशणाक गरजेचें खाण जेवण सदांच आमकां भोव कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्प तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसो तुमची काळजां उबारत सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूं फावो हो काही दोन्ही तिसो आनी आमच्या फैद्यासो पातके मनशाची दया करून ताणें अवकारी मोरयेतून जल्म घेतलो कुर्साचें मरण सोसून सस्ताच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावं सस्नाचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबरां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतर गायता पवित्र घडी संभ्रमता उंडो आनी वायन आसले जेजूचे मांस आनी रगत बदलची पवित्र आत्म्याची पवित्र घडी ह्या घडी कितें मागता खंडीत आमी घेता भक्तीन ह्या रितीन वांटली जावया सगळे आमचे जिवीत आमची कश्ट कंद बेजाराय सगळी सोमेच्या कुडी रक्ताक समर्पया बापा करोस तूं पवित्र आनी तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या तुज्या पुता आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत
आपलेच कुशेने कस्टमरान सुसूंगच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याचे सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी गयात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पोवची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याचे सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत ही म्हज्या रगताची काल्स नवे आनी सस्तीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बवडता सो गूठ संसाराच्या सडवंदारा तुझ्या कुशाने पुनर्जीवन पुनर्वरवी तुम्ही आमची शिरवण केली आमची काकुत्र. बापा तुझ्या मरणासो आनी पुनर्जिवंतपणा असो मी भक्तीपणी उडास करता आनी उच्चिवीत असो उंडू आनी सोडूनीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगसवतेल्या मासो मेजता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेस उडास करी. लिओ आमचो बापा पिटर पोलोम सगळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूळट करे. तांकां तुजे इस्तगाती अंतरिल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखार मळपळोवंक फोव करे. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांवकार मरे देवाच्या माया संगती तिसपती भगवान जुसे भगवान धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोवती तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे संगता आनी ताचे थंय पवित्रत्म्याच्या एकवटांत देवा सर्व पदवेदार बापा सर्व मान आनी महिमा तुका ससनाच्या ससना. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडवंदाराची आजना मोतीन दवरून ह्या पृथ्वेचेर सर्वेस्परा देवाच्या खऱ्या हिंडांत खरे गवळी जावच्याक सर्वेस्पर सुथाळो ताच्या मणेऱ्या मुखांत आयकुंच्याक देवा स्वादार मागून समेन शिकलेले मागणे भक्तीन संगता मागया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज्य येवं तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची असलेल्या आमची ताव तशी आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पर वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली विघ्नांतली अनुवारांतली बिडेशिडेंतली आमकां निवार. दय करून जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी. सर्गेंचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवो शानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीने सर्व पदकांती सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावरताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवळ चलयताय ससनाच्या ससना. सुमयाची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शिडये संसाराचे आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचे कुडी रक्ताचे मिसळे वरवीं
आमकां ती सवकल्यांक सस्ताची जिवीत मेळों सुमीत क्रिस्ता देवाच्या बद्दल आशा करा संवसारात तुझ्या मरणा वरवीं संवसारात तुवें जिवीत दिली हे तुझे भोव पवित्र कुडी रक्ता वरवीं सगळ्या म्हज्या कुटुंबांत सवयकांचा म्हाका निवार सदांच तुज्या आज्ञा पळोवन म्हाका आदार दी आनी तुजे सर वेगळो स्वरूप कितें म्हाका निर्मिना सुमिया आमची काकूळ देवाची शिडी संसाराची पारते आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडयेची छेवणाका पयल्यान ती सुभागी सुम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका पळोवना पूण एक उतर मात्र उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडरगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उरना. 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 आस्मो सरो मेळटात सोमी म्हाका विशीव दिता. प्रशांत नितळ उदकांत सोमी म्हाका आपोवन व्हरता. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उरना. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उरना. म्हज्या जिवाक नव्या सोमी सदां घटाय दिता. सारक्या आनी नीट वाटांनी सोमी म्हाका चलोवन व्हरता. प्रार्थुया प्रितेच्या आमच्या भोव मोगाळ बापा तुज्या हातांतलें आमी घेतलां तें जेजूच्या कुडी रक्ताचें जेवण तुजें मोदें आमच्या एकवटाची कुणां हे जेवणा वरवीं तुजें पवित्र सभेंत काळजा मनाचो एकवट दिसान दीस वाडय हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून ह्या जिवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाची वडुका आज पुरबाय नवे मीस परत सगळ्यांनी सांगाता मेळोन आमी म्हणलें आसा हे नवे मिसल येवना आणकी पाटी पडला पूण आमकां देसीजन करतिल्यो दिल्ल्यो प्रॅक्टीस करा म्हणून आनी आमच्या देसीजन आमची फिरगस फास्ट सगळे मीस बऱ्यान करचें देखून हांव अभिनंदन बडयतां तुमी प्रॅक्टीस केलां आनी बरें तुमी ट्यून शिकल्यात आनी आदल्या आदल्या आयतारांत आदल्या हप्त्यांत फूल मीस आमी नवे रितीन भेटोवचें आसा. आमकां मिसल येताना आमी सगळ्यांक आमकां बायपाट जातलें देखून तुमकां अभिनंदन पडयतां सगळ्यांक क्वायर मेस्त्री आनी तशेंच सगळ्या संद्यांक सिस्टरांक
आनी हांगासर तुमी आसल्या सगळ्यांना तुमकां एका सुत्रां अभिनंदन पडयता बापूर बॅन मिसाच्या बलिदानां वांटेली जाल्यात तुमकां समेस्तान देव बरें करूं आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा बरो समेस्तान देव बरें करूं निमाणें गीत आमी गावया. आमी दुनिया लागी घरची साक्षी करी उसा प्रसांची सीस करा पवित्र स्नान दिया असा हांव तुमच्या संगात आतानी सदा मोगाळ पुता सोवे हांव ग्वारमोरी आशीर्वाद दिव आमकां नमान बाळोक जेजू रोजार सायबिणी सगळीं सांगता भगीन क्रुसाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी समेस्तान देव बरें करूं हॅव ए गूड डे गॉड ब्लेस यू ऑल. मुखाच्यान तुमकां समेस्तांक रोजर मायाची फिरगज तशेंच बडो जेजूचे बुंतळ अलंगर हांगा न्हू बाब मेलविनाचे प्रणाम. फाटल्या वर्सांतावन ह्या बुंतळार जायतीं आत्मीक कार्य सदांच जावन आसात. शुक्राराचे बडो जेजूचे भक्तीपण हांगा व्हडा उर्बेन जावन आसा. ह्या मुखान जायत्या लोकांक जायतें बरेंपण बडो जेजून हांगासर केल्लें आसा. ह्या संदर्भार जायतें बरेंपण जाल्ल्या आनी केल्ल्या धन्या देवाक अर्गां पठयता. तशेंच जायतराची देवस्तुती हांगासर आसा करून देवाच्या उतराच्या प्रकटणे वरवीं जायत्याची काळजां मनां दादोशी केल्लीं आसात. ह्या सर बरेपणा खातीर धन्या देवाक अर्गां दिता आसतना हांव तुमकांय अभिनंदन पडयतां. तुमी ह्या पुंतळार जावचें सगळें भक्तीपण पळयतात. देवाची बेसांवां आशिर्वादां नानारुपी तुमी जोडून घेतात. तुमकां अभिनंदन. ह्या पुंतळार जायतीं प्रगतीची कामां आसात. त्या देखून आनीक उत्तम रितीन हांगासर देवाची स्तुती तशेंच देवाक आराधन भक्ती कार्यां उर्बेन जावच्याक तुमचो सहकार आमी आशेता. ह्या पुंतळार जायतीं अभिवृद्धीची कामां जावन आसात. तुमच्या उदारपणाची कुमोग ह्या दिशेन आमी आशेता. फुली फुलाची पाकळी दिवन तुमी आदार दिया सांगात दिया. ह्या मुखांतर जायतें बरेंपण तुमी जोडूंक शकतल्यात. हांगासर तुमकां नंबर आमी टेलिफोन नंबर आमी कळयता. ह्या नंबरा मुखांतर तुमी आमकां संपर्क करचो आनी उदारपणांतून तुमी आमकां प्रोत्साह पाठिंबो दिवचो. फाटल्या वर्सांतावन जायत्या वर्सांतावन उत्तमा पासून आदार आनी कुमोग आदार तुमी दिवन आसात आनी मुखारी तुमी दितल्यात. आमी तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.